नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तिक्षो नेवऱ्यो। तर तिक्षो नेवऱ्यो करपा खातीर हांवें हांगासर 1 वाटी रवो 1-2 वरां सुमार भिजत घातला। तशेंच हांवें 2 वाटी मैदो घेतला। मैद्यान आतां आमकां थोडें मीठ घालून घेवपाक जाय। चवी पुरते मीठ घालुया। तुम्ही तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात आणि तातूंत हांव 2 चमचे गरम केल्ले तेल घालता। तेल आता आमी सगळें बरें मिक्स करून घेवया। तातूंत पयलीं आमकां तेलान सगळें पीठ हें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। मातशें बरें मळून घेवपाक जाय तें। आता आमी तातूंत घालुया रवो। आमी भिजत घातला तो। पयलीं आमी ह्याच रव्याच्या उदकान पीठ भिजोवन घेवया। आमकां उदक लागले जाल्यार मागीर थोडेशें आमी उदक वापरपाचें। आता पळयात आमचें पीठ भिजोवन जाला। अशें करून भिजोवपाचें। खूब पातळ भिजोवप ना, एकदम घट्टय बी भिजोवप ना। ताजेर आमकां थोडेशें तेल लावन घेवपाक जाय। तेल लावन दवरले की ताका सुकें पडना पीठ। अशें करून दवरपाचें। आनी आतां हें पीठ आमकां 2 वरां अशें दवरपाक जाय। तें पीठ बरें फुगपाक जाय। आतां आमकां नेवऱ्यांनी भरपाचें सारण करपाक जाय। आनी तें सारण करपाक हांवें ही 1 नाल्लाची सोय सुकोवन घेतल्या। तुमकां जर तर सोय सुकोवपाची ना जाल्यार बाजारांत रेडी सुकयल्ली सोय मेळटा, ती बी घेतल्या जाता। आतां आमी तातूंत एक सामान घालुया जें आमकां लागतलें तें। तर सारण करपा खातीर आमकां कितें कितें सामान लागतलें तें घालुया आमी। हांवें हांगासर अर्दी वाटी तीळ घेतल्या आनी तीळ हे हांवें भाजून घेतल्यात। 1 चमचो हांवें खसखस घेतल्या आनी ते खसखस भाजल्या। तशेंच 1 वाटी हांवें गोड घेतला। आनी पयलीं आमी हे गॅसाचेर मातशें तळसून घेवया। आनी तळसून जातकच बाकीचें आमचें सामान आसा तें घालुया मागीर आमी तातूंत। आतां हांवें गॅसाचेर कायल तापत दवरल्या आनी तातूंत हांवें 1 चमचो तूप घातला। आतां आमी तातूंत गोड घालुया। तशेंच आमची सोय, तीळ, खसखस हे सगळें घालून घेवया। आनी आमकां ते मिक्स करून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम आमकां मिडियम दवरपाक जाय, चड मोठी दवरप ना। आनी आमी खूब तळसून घेवपाचें ना। खूब तळसून घेतले जाल्यार ते गोड पंक जाता आनी घट जाता। तातूंत हांव थोडेशे ड्राय फ्रुट्स घालता। तर हांवें काजू, बदाम आनी किसमीस घेतल्या आनी ते मातशे हांवें तुपान रोस्ट करून घेतल्या। अर्दो चमचो हळदीची पावडर घालुया। 1 चमचो हांव कोथमिरेची पावडर घालता आनी 1 चमचो हांव मिरचीची पावडर घालता। तुमकां जितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे मिरचीची पावडर वापरात। आमकां हांगासर थोडें घालपाक जाय आमटाणेचें उदक। 2 चमचे हांवें आमटाणेचें उदक घातलां, धाकले 2 चमचे। आनी आतां तें आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। तशीच थोडीशी हिंगाची पावडर घालपाक जाय आमकां। हिंग घातलो की बरो ताका वास बरो येता आनी रुचीय बी बरी लागता। आनी आतां आमकां घालपाक जाय करबिलाची पानां। करबिलाची पानां हांवें मातशी तव्याचेर सुकोवन घेतल्या। तुमकां जाय जाल्यार तुमी तळून सुद्दां घेतल्यार जाता। ताची पावडर करून घालता हांव। बरें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। पळया हांगासर कितली बरी अशी सळसळीत अशी जाल्या। अशी सळसळीत जावपाक जाय, चिकट चिकट जावपाक जायना। आतां आमचें सारण तयार आसा। तर आतां तें हांव दुसऱ्या आयदनान ताटान घेता आनी थंड करपाक दवरता। थंड जाल्या नंतर मागीर आमी नेवऱ्यो करपाक घेवपाच्यो। आतां पीठ भिजत दवरल्यार 2 वरां जालीं। आतां पळयात पीठ आमचें बरें सॉफ्ट जावन आसा। आतां तेचे गोळे करून घेवपाक जाय। आतां ते आमी सुकें पीठ लावन लाटून घेवपाचें। तिक्षा नेवऱ्यांची पाती खूब पातळ करप ना, मातशी दाटशीच दवरपाक जाय। आतां आमी ते भरून घेवया।
तितून साठो आमी केला तो भरून घेवपाक जाय. आता आमी चारय वटल्यान ताका उदक लावन घेवया. उदक लायले की ते चिकट्टा बरें सुटना. अशें करून फोल्ड करून घेवपाच्यो आनी अशें प्रेस करून घेवपाच्यो. आनी आतां सायडींतल्यान आमकां कट करपाक जाय. फ्राय करून घेवपाक जाय आतां आमकां. ताका लागून हांवें कायल गॅसार दवरल्या आनी तातूंत हांवें तेल घातलां. आतां पळोवया आमचें तेल तापलां जाल्यार. तेल आमचें तापलां. गॅस खूब मोठी दवरप ना, मिडियम दवरपाक जाय. आनी आतां आमी हळू तातूंत नेवऱ्यो सोडून घेवया. आतां आमी परतून घेवया आनी आमकां मिडियम गॅस दवरून भाजपाक जाय. गॅस मोठी करप ना. अशें आमकां मदीं मदीं परतून घेवपाक जाय, नाजाल्यार एकाच सायडीन त्यो भाजतल्यो. पळया कलर बरो आयला. आतां आमी त्यो काडून घेवया. आतां हांव बाकीच्यो सगळ्यो नेवऱ्यो तळून घेता. ह्यो तिखश्यो नेवऱ्यो खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा. तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.